गुड मॉर्निंग इंपूरा उठून बसून गुड मॉर्निंग. एक आम्ही 3 रूम्स बुक केले पण एक रूम यूजच करू ना कित्याक म्हळ्यार आतां एसी नासली अगं, दच एका जाता bedroom कितले म्हणून जाण? 11 जाण. एका बेडरूमात 11 जणांनी एडजस्ट केला Only. आमकां अशें मॅट्रस घेवन दिल्ले थोडी दरनीर असो न्हिदली मागीर थोडी पट्टंगां मारून आसली इल्लेशें इम्प्रेस जालें म्हळ्यार हांव न्हिदली. आतां आमी इल्ले फ्रेशअप जालीं फ्रेशअप जावन आसात फ्रेशअप जावन आमी आतां इगर्जेक बसरले इगर्जेक बसन तेंतोन आमचे व्लॉग कंटिन्यू करता हांव 11 जाणां अशें एडजस्ट जाल्लीं आमी घरा आसल्या भशेनच बॉयज नासले हांगा ओनली गर्ल्स स्त्रियो आनी तरणाटी आमची लगेज पुरो अशी दवरली ते आमचे टवेल हँग केल्यात आनी हांगासर जनरल बॉडी मिटींग जावन आसले देखून हे एक आमकां एक न्हिदोंक लेजी जालें न्हिदतलें सकयल आनी आमचे नेक्स्ट थोडी ब्रेकफास्ट प्रकरण आसा तुगे बेडरूमांत भायर डायनींग हॉल आसा हांगा आमची मुरी आसा बेतसायदाची हांगा आनी फूड खावन आसात काले आमी इडली हाडली आनी ताका सांबर हांगा तावन कान गेलो आमचे इल्लेशे एडजस्ट सांबारी पावो ना रे ना मुद्दालो हे लिव्हिंग एरिया हांगा लास्ट टायम दाखयला व्हिडियोन तो क्लियरली दाखयला आतां आमी आमचे कशें आसात आतां एक बॉयज बेडरूमाक एक पटी या रातचें ते समजवना बॉयज रेडी जावन आसात वो गुरू सकडांचो थोडी रेडी जाल्यात हांचे बरें आसा फेसिलिटी आनी हे 2 जाण न्हिदल्यात एसी घाल्ली बरें जालें गे एसी ऑनच आसा तांणी फ्रेशअप जावन दिता हां हो काल तो स्वस्त आसा तूं नवनायंगे तू नवनायंगे नाला तेंच गेले वस्तर ना आता चेंज कर येता ना तर मग चेंज जाता ते लाईट मागीर आमकां आनी एक रूम अरेंज केल्ले हे हांगा एक बेड आनी एक अशें मांद्र्यो प्रगल्ल्यो आमी हांगाचे वॉशरूम यूज केला वॉशरूम यूज केल्ले हांगाचे बट हांगा रूम यूज करूं ना कित्याक म्हळ्यार कोणाय कितें जावना तेंच पडली कित्याक हांगा ह्या रूमांत एसी नासली देखून आमकी एसी पुरो करूं ना अंकल हांगा आसा हांगासो ओनर जूड अंकल आमची ओनर आमकां ब्लॅक टी हाडून आयली ब्लॅक टी म्हाका नाका टेस्टी आंटी ग ब्लॅक ब्लॅक टी सिगे आता ये मिल्क वोश वोश उठ टायम जालो आमी वेतात ट्रेनाक वेट रेडी जा आतां आमी आमचे पयलीं इगर्जेक वचून आसा जेजूक पळोवन पुरो आनी पुरो फर्स्ट टायम पळोवन हांवें ऑलरेडी एक व्लॉग केला ते व्लॉग पळयल्यार क्लियरली तांतून मेन्शन केला ह्या इगर्जे विशयांत ते प्रिवियस व्लॉग तुमी पळोवंक इगर्जे गेल्या मागीर व्लॉग कंटिन्यू जाता आमी आतां इगर्जेच्या बॅक सायड तावन एंटर जाली इल्ले शॉर्टकट आमकां शॉर्टकट म्हळ्यार लायक हांगा इगर्जेचे स्टॉल आज क्लोज आसा ओपन जावना म्हूण दिसता येदोळे आमी वेगळे येयल्यात देखून इगर्जेक आतां इल्लो वेळ आसा ताचे मागीर ओपन जाल्यार मागीर दुंपनी प्रतांतून कांय वता रेलिक्स कोंत कालेच स्टॉल आमचे कोडयाळांतले स्टॉल आसता तशेंच जमळां जाल्यां तुगे पडल्यार पिंसून खावची हांवें आमकां इल्लेशें आमी जमळांक खावंक येयल्यात हे इगर्जेचो मुखलो दरवटो लास्ट टायम आमतून पुरो सगळें एक्सप्लेन केलां हांगाचें सकड आतां आमी लास्ट टायम येतना फ्रंट सायड तावन वचोनात फ्रंट सायड तावन एंट्री मारी आज ए शूज काडा इगर्जे भितर घालूंक ना परत्यान तांकी इगर्जेचें एक
एक ग्लिम्सस शॉर्टली दाखोवचे. हाच्या भितर ऑलरेडी आसा प्रिवियस ब्लॉगार तुमी पळोवयात कशें आसा म्हणून. हांगा हांव शूट करिना आज, इल्ले इल्लेशें दाखयता. इकडच्या बैलान हांगा एक स्टॉल आसा. हांगासर ऑफरिंगाचे कणीक मेळटा. आतां हांकां सांगाचे तेंतून ऑफरिंगाचे आयटम्स प्रकन्य नेवंक तांदूळ ऑयल आनी मेळटा. तांदूळ ऑफर करूंक आसता हांगा भितर आसा. तांकां सांगले कानिकेचे हांगासर मेळटा कानीक 75 रुपीज आसात ते ऑफरिंगाचे कन्य न्हू. हांगा ते ऑफर करचे मागीर भक्तीपणान मागिल्ल्यान देव दितालो. स्टॉलार आसा. कितली मागणी करी येता बेटे येता एका अंतून. लास्ट टायम आमकां दुसऱ्यांनी सांगले एक मागणे करूंक म्हणून. कितलेय मागणे करी येता. आतां कन्योन आसा एका अंतून कितले इंटेन्शना मागी येता देखून लास्ट टायम एकच मागून गेल्ली. देखून तो एक म्हळ्यार टायम लागता मेळटाना. ह्या फावटी येताना आनी एक विशेष म्हणलें म्हळ्यार हांगा पायसम मेळटा. एक हें सांगतात न्ही काल आमकां प्रसाद म्हणून सांगतात तशें सांगाचें ते सेपरेट करून गेलो आमी. आमकां 20 जाणां खातीर. आतां ऑफरिंग्साचे करून गेला. कितलेय मागणे करयत गे. लास्ट टायम इल्लेशें मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें. सांगल्यार बैल्यान तावन सांगलें एक मागणे मात्र कर, एक विश मात्र करूंक ना. आतां ऑफरिंग्सांनी आमी करून गेला हांगा वॉर्नी करून गेला. वॉर्न मागणे प्र जाल्यार मागीर इल्ले इल्ले टेस्ट करचे. आतां हांगा ऑफरिंग करूंक वचून आसा आमी सकाळी. हो शो आसता डेली. इंग्लिशान मेळटा ते मलयाळीगे. हां ते इंग्लीश दितात तांणी. गूगल